केप्यां उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचो फाटल्या वटेनचो स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडली। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना, मात सरकारी इमारतीच्या अशा अव्यवस्थेविशीं हुस्को निर्माण जाला। पळयात। तुम्ही पळयता म्हाजी फाटल्यान जी बिल्डींग आसा ती डेप्युटी कलेक्टर केपें आसा आनी ह्या बिल्डिंगे बद्दल वारंवार क्वेशन येता आनी आयज तेजी एक क्षण तुमकां पळोवपाक मेळ्ळा की फाटली जे स्लॅब आसा म्हणल्यार जी भायली भाग आसा तो कोसळ्ळो आसा आनी तुमी पळयता तशेंच हे बिल्डिंगे वारंवार टचअप करतात, काम करता, पूण एक्झॅक्टली हे बिल्डिंगेची क्षमता कितली आसा ही खरी उबी रावूं शकता। जी म्हाका दिसता 5-6 ऑफिसां आसा भितर तेंचेर खंय तरी आयज घटना घडल्या जी स्लॅब कोसळ्ळा तांकां सुद्दां तेंगेच्या जिवाचो भंय निर्माण जाल्लो आसा। कित्याक ही बिल्डींग आसा तुमी पळयता हांगा प्लास्टर करतात, भितरल्यान क्रॅक जाल्ले हें करता। आतां म्हाजी फाटल्यान आनीक हे सायडीन एक क्रॅक जाल्ले आसा ते बी मोडपाची स्थिती आसा। म्हणटरी जे PWD बिल्डींग आसा ती खरेंच हे बिल्डिंगेची कितें परिस्थिती आसा ती समजूं शकली आसा काय ना हो प्रश्न आसा। कित्याक फाल्यां जर ही बिल्डींग अकस्मात जर कोसळ्ळी जेतून हांगा एक कमी 200-300 गव्हर्मेंट स्टाफ आसा बाकीच्या ते खंय तरी तेंचो जीव धोक्यां येवं शकता। हेका लागून हेजेर ताबडतोब सरकारी जी यंत्रणा आसा डेप्युटी कलेक्टर जो आसा हे मामलेदार आसा तेणी हेजेर लक्ष घालून हेजी कितें तो सोक्ष मोक्ष काडपाक जाय। हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर।